सांगपाचें कांयच ना कित्याक सगळें कितें आसा न्हू तें आमकां उक्त्या दोळ्यांनी दिसता हें कितें चलता हांगा आनी कितें हल्दोना मतदारसंघाचो गेली कितले वर्सां डेव्हलपमेंट जावंक नसलो तो आज ह्या 10 वर्सांक कितें जाला गेल्या 5 वर्सांक जाल्लो 5 वर्सांक तेणी केलें आपली आमदार फक्त आमदारूच जालो सेकंड टायम येवन सुद्दां मिनिस्ट्री मागोवंक ना आमी सुद्दां कितलें म्हणटाली सर आमी हें करुया ना कित्याक जाय म्हाका गांवचो डेव्हलपमेंट आनी मनशाचो डेव्हलपमेंट करपाचो मिनिस्ट्री व्हडली ना तरी पूण आमकां जेन्ना गावोंक जाय तेन्ना गावतली सगळ्यांक सांगता हांगा असलेल्या म्हाज्या सगळ्या हल्दोना मतदारसंघातल्या मिडियाच्या माध्यमांतसून सांगला तशें हे 6 म्हयन्याकूच बोडकां वयर काडटली आनी आमकां सांगतले की हे अशें करतले तशें करतले कितें 6 म्हयन्यान करतले फुडें येवन कितें आज जर आमकां आयज प्रेझेंट आसलो आमदार सगळीं आमची कामां करता आनी इतलो डेव्हलपमेंट केल्लो जाल्यार आमकां कितें गरज आसा दुसऱ्याची कितें जालां लोकांक सांगूंक गेल्यार सोशल मिडिया ही आतां प्लॅटफॉर्म मेळ्ळा बरो एक बुंत आनी एक कसूय कसो काडटात व्हिडिओ काडलो घातलो बसतोड्या बस बाकी सगळें बसतोड्या डेव्हलपमेंट इतलें आमदारान केल्लेलें आसा तें कोणाक दिसना एक पावसान खंय तरी कोणें माती फिल करून थंयसरसून उदीक वचना तें हायलायट केलें थंय हेजी आमची इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान केबल लेयींग केल्लें तें होणकुलां तें हायलायट केलें बरें कितें हायलायट करपाक सुद्दां बाबा इतले बरे बरे प्रोजेक्ट हाडले बसतोड्यान जावं हेर गांवांनी हांव पूर्ण खात्रीन सांगता की बरें बरें हाडले तेजेर कोण हायलायट करिना हे उदीक भरता खंय आनी खंय वणकुलां पडल्या ती भरूंक ना तें पावसाचें हें पळोवंक गेल्यार कंपेर करी हल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी तेच लोक जे बोवाळ मारतात तेंचे मनीस आसात थंय शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचून पळयात रोड कितें जाला हालत कितें जाला ती आनी ते आमच्या हल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीचे हे पळया बस्तोऱ्यान पळया तुमी हांव बस्तोरचो सरपंच हे नात्यान हांव सांगता की बस्तोऱ्यान डेव्हलपमेंट रोड पळया जावं ते क्रिमेटोरियम जावं ती सिमित्री जावं ते तळे जावं इरिगेशन डिपार्टमेंटाचे जावं रोड पासून आता न्यू प्रोजेक्ट येवपाचे आसा बसतोड्यांचा हळदोण्यान चडशे रस्ते त्यो गुंतले काडल्या म्हणजे काय लोक आहा पळय ते सगळे आपूण रिपेर करतात पळय तुमच्या हे आमदारान काय करूंकूच ना हय पयलो खातीर हांव म्हणूंक सोदतां आतां जरी तर हो पावसाचो दीस त्या पावसाचें सिजन पावसान वयता थिंगा थोड्या जाग्यार खडकुलां पडटात हे मनीस आतां आपूण कोण रिपेर करूंक सोदता म्हणटा तेंच्यांनी लोकल बॉडीक पयलें विचारला की सांगला की रिक्वेस्ट केला की पॉटल्स भर किंवा झाडां काप हें पयलें लोकल बॉडीक इन्फॉर्म करूंक जाय लोकल बॉडी आमदाराक सांगतली की आमचे फंड ना मातशें तूं करून घे आनी तें काम जायना जाल्यार तुमी निशेध करात तुमी करूंक वचात हांव तुमकां एक सांगूंक सोदतां ह्या 6 म्हयन्यान असलीच कामां जातलीं हांव हेजेर निशेध करता ह्या 6 म्हयने फक्त इलेक्शन स्टांड्स हांव सांगूंक सोदतां लास्ट पावसाक कित्याक कोण येवंक ना पॉटल्स भरपाक ह्याच पावसाक कित्याक भरूंक येयले हे टोटल रॉंग आमच्या आमदारान आमच्या हल्दोना भागाक म्हाका तरी खात्री आसा भरपूर डेव्हलपमेंट कामां केला आतां ते थोडे जाण उलयता मोयडेचो रस्तो फोडला म्हणून तो मोयडेचो रस्तो कित्याक फोडला आनीक 2-3 म्हयन्यांनी 33 KVची लायनीचो हो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो आमच्या हल्दोना गांवाचो कित्याक तुमकां सांगता ते रोड कटींग केला तितून 33 KV लायन ले केला आनी ही जेन्ना चार्ज जाली तेन्ना तुमकां सांगता 100% फॉल्टी जावची ना 33 लायन कित्याक ही अंडरग्रावंड आसतली लोकांच्या लायटीचो प्रश्न सॉल्व जातलो खूप डेव्हलपमेंट आम्ही पयलीं केल्लें आसा लास्ट 5 years आनी ह्या 5 वर्सान ह्या महामारीन पॅन्डेमिकान कोणें चिंतूंक ना की तुमचो आमदार आनी आमकां सगळे सोयी पंचायत दोन वॉर्ड म्हणजे वॉर्ड नंबर 7-8 इतले आमी डेव्हलपमेंट ऑलरेडी म्हज्या हातीन आसा पक्षी म्हज्या हातीन आसा पिंजऱ्यान आसा म्हणजे वर्क ऑर्डर म्हज्या हातीन आसा भरपूर कामां केल्लीं आसा म्हाका केन्ना उल्लो करपाक जावं फाटीं फुडें सरता पूण करता कित्याक 6 म्हयने 8 म्हयने उरलेले आसा आनी इलेक्शनाक आनी लोक म्हणटा तितल्यान कितें केलें तितल्यान न्हू हिच्याच आमदार करपाक एकदम कठीण आसलें कित्याक महामारी आयले उपरांत पयलो बाई बरो नासलो सगळें स्लो डावन जालें ताजे उपरांत आमचो यंग डायनेमीक लाडको आमचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी सगळे ताजे मंत्रीमंडळ आनी आमी आमदार फाटल्यान रावन ताणें बरें दवरलें ताणें दामून आनी बरें तुका हांव सांगूंक सोदता हे ट्रू मिडिया वर्क कल्चर इज बीन रियली व्हेरी गुड ऑफीस आनी एकदम कॉपरेटीव
आणि त्या खातीर बिंग अ फायनान्स मिनिस्टर अँड बाकीचे WRD मिनिस्टर बाब फिलिप नेरी त्याने खूप सपोर्ट केला या कामाक आणि बाकीच्या कामाक बी आणि बाकीचे मंत्रीन बी त्या खातीर आय वूड लायक टू थँक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर त्याने डेव्हलपमेंट बद्दल भरपूर म्हाका अप्रोच दिल्ले आसा वर्क ऑर्डर हातीन आसा ऑफ रोड्स ऑलमोस्ट अबाउट बट no more than that वय टोटल अबाउट वय 6-8 एक्सपेंडिचर आसा आणि ऑलरेडी हातीन नादर 7-8 आसा ऑलमोस्ट अबाउट 15-16 crores आसा हातीन पूण कितें जाला कॉन्ट्रॅक्टर कोविड जाल्ले आसा हे आमकां ऑर्डरी मेळ्ळे लास्ट 6-8 months पावसा पयलीं पूण थोडे कॉन्ट्रॅक्ट मातशे प्रॉब्लेम जाले थोडे सीक पडले ताका कोविड जालो थोडे लेबर नासले थोडे लेबर गांवान गेले त्या खातीर सगळे पेंडींग उरला इवन वेन तुका बांदाचें काम भरपूर एक्सपेंडीचर सँक्शन आसा ऑलमोस्ट अबाउट 12-14 crores एक्सपेंडीचर सँक्शन आसा ते जातले सीएमाक उलोवन करून ते जातले मागीर आमकां इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट अबाउट 60 lakhsचे 3 ट्रान्सफॉर्मर एक आमचे 2100 ते आमी नाल फोडटले आमी कॉमेन्समेंट ऑफ वर्क तशेंच आमचे किटला आसा आनी बसोर आसा सो भरपूर कामां जाल्ले आसा इन ऑल द डिपार्टमेंट्स ते बी आयज हांव उलयता थ्रू आमच्या मिडियासून आयज आमची लाडली लक्ष्मी आमचे ऑनरेबल सीएम चीफ मिनिस्टर आनी आमचो हेल्थ मिनिस्टर हूज इन लुकिंग ऑफ द विमन अँड चायल्ड आमचो विश्वाजी राणे ताजे थ्रू आनी आमचे सीएमान फायनान्स क्लियरन्स करून आमकां ऑलमोस्ट 1.34 crores आयज आमकां लाडली लक्ष्मी सँक्शन लेटर्स आमी कार्यक्रम घडोवन हाडला ऑर्गनायज केल्लो आसा इन पॅरीस सेंटर आनी तितलेंच न्हू फुडें आमचे गृह आदारूय मेळटले कित्याक गृह आदाराचे सर्वे जाल्ली टील 2018 बंद केल्ले सर्वे खातीर आतां सीएमान सांगलें 2019 ते सगळे गृह आदार हाऊस वायफ एक्सपेन्स हाऊस वायफ तांकां 1.5 हजार क्लियर करतले आनी नेक्स्ट 3-4 months टील डेट अप टू डेट सगळें जातलें